प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर अशें सांगता, म्हजी रोज्या नासतना तांणी राजा केले, म्हाका कोळे नासतना कुंवर नेमले. आपल्याच भांगाराचे आनी रुपयाचे निसणटणाक निर्मिल्ले. तांणी कुड्डे देव केले. सामारे, तुज्या पाडकुल्याक हांव पाट कोत्ता, म्हजो राग ताचेर पेट्टा. केन्ना पुर्यान इस्रायलाच्यो पुतुओ शुद्ध जायनासतना उरतल्यो? एका कलाकारान केलां तें देव जावन नजो. देखून सामारेच्या पाडकुल्याक हांव उजो लायतलों, कित्याक ती वारें वोंकतात आनी वादळ मोड लुंगतात. गोवाक कोणसां येवची नात, कोणसां पीठ दिवची नात. दितीत जाल्यार पोरकी मनशां ते खातोलीं. एफ्रामान वेदींचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकांच्यो सोयेक जाल्यो. 1000 बोर पर्यान म्हजे समूर्तीचे कायदे हांव तांकां बरयन दीन जाल्यार पोरकीं करतात तशें ती म्हजें आयकुची नात. योद्न करूंक ताणें आवडटा. बरें तर योद्न तांकां करून दी. तांकां मांस बरें लागता, बरें तर मांस तांकां खावून दी. हें सगळें सर्वेस्पराक मानना. तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक खास लायतलो, आनी ती परतून इजिप्ताक वेतोलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. इस्रायलाच्या पुता दुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. सर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब. इस्रायलाच्या पुता दुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तांकां तोंड आसा पूण वाचना, दोळे आसात पूण दिसना, कान आसात खरें आयकूंक मात जायना, नाक आसा पूण उमटले कशें? जबाब. इस्रायलाच्या पुता दुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. हातांनी तांच्यान आफडूंक नजो, पांयांनी चोलूंक जायना, गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना. मुर्ती करतात ती मुर्ती सारकीच, आनी तांचेर विस्वास दवरतात तीय तशींच. जबाब. इस्रायलाच्या पुता दुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. इस्रायलाच्या पुता दुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. आरोनाच्या पुतानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. जबाब. इस्रायलाच्या पुता दुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देंवचार बसलेल्या एका मनशाक जेजू सरशी घेवन आयली आनी देंवचार काडटूच मोनो उलयलो,
आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, हो देंवचारांचे प्रधाना उदेशी देंवचार काडटा. जुदेवांचे देवस्थानांनी शिकयत सरकाराचे शुभ वर्तमान पुरगोटीत आनी सोर्व जिन्साचो पिडा रोग बरो करतीत. सगळ्या नोंगरां गांवांनी जेजू भोंवलो आनी पोरजेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलोल्या मेंढरा भाशेन बाबडी कशी जालेली. तेन्ना आपले शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दुनया लागीं लुवणे मोळणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आनी लोकांच्यो उरपोजी पळोवन तांचे विशीं तो चुरचुरतालो. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत होसेया प्रवादी देवाचो शीण इस्रायल पोरजेक कळयता. खऱ्या देवाक वळखो नासतना कुड्ड्या देवांक तीं बोसतात. भांगार आनी रुपें घालून तीं आपणाक देव करतात. खऱ्या देवाक तीं ओळखूंक चुकतात. पूण शुभ वर्तमानांत देव आपणाकूच पोरजेक दाखोवंक दिता आनी खऱ्या देवाक ओळखून तीच इस्रायल पोरजां जेजू विशीं ओडोन येता. इतली ताची अस्कोताय जेजू तांकां चुरचुरता आनी तांकां आपलो आदार दिता. आमी कोणाक देव म्हूण मानतात. सासणीक तोखता तसले वस्तूंचेर आमी दोळे लावया आनी खऱ्या देवाक मान दिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, खऱ्या देवाची ओळख आमी घेवन ताचेशी आमी ओडोन वचूंक वावरया.